नमस्कार. आता गोंयांतून आयिल्ल मनोज कामत हांगेले विचार वलय म्हणल बुक रिलीज कार्यक्रम जावचे आसा. मुखावेल कार्यावळी तांकां सोमतास. आता आमी क्षितीज म्हळ्यार इट इज हॉरायझन आणि ताचे टॅगलायन आसा वेर स्काय इज नॉट द लिमीट म्हणून. सो तुमी धरती वयर रावका न्हय जाल्यार उदकांत रावका. त्याच्या नंतर ते खंय स्काय उदकाक या अर्थाक मीट जाता ते तुमकां दिसता. दॅट इज नॉट अ इल्युजन. पूण युअर फूड शूड बी फर्म ऑन द अर्थ ऑर ऑन द वॉटर. आता दीस फॉर्मेशन आसा न्हय तुमचें दॅट इज सिमिलर. ते तुमचे फूट आवय भास आमची कोंकणी ताचे वयर फर्म उरका हो उद्देश आमचो कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचो अध्यक्ष C.A. नंदगोपाल शेणय हांचो जावन आसा. आनी फॉर दीस रिजन ते तुमकां विद्याकल्पका स्कॉलरशीप दितात. आनी हांगासर कोंकणी साहित्याक संबंदीत कवितेक संबंदीत एक बूक इनॉग्रेट करतात आनी कोंकणी भाशेची आमच्या मायभाशेची मदर टंग ताची वळख तुमकां करून दितात. हांगासर हांव मनोज नरेंद्र कामत हे ताचें हें आसा. तातूंत म्हाका एक कविता मेळ्ळी काल. ती कविता आनी तुमचें क्षितीज कितें आसा ताचें एक मोस्ट एप्रोप्रिएट म्हणून दिसलें म्हाका एक स्टांजा. सपनां म्हजी म्हणून 158 पेजांत आसा. सपनां खूब पळयलीं जिणेंत. जें सपन वाट दाखयत रावलें ताचेर भावार्थ दवरून तेंच म्हाका घडयत गेलें मातये गुळ्याची मूर्त जाय मेरेन. यू गॉट इट? काल म्हणून सांगलें म्हणून यू गॉट इट? नो. देर आर मेनी ड्रीम्स, plenty of dreams, some nightmares which I saw, which I experienced. Among all those dreams, one dream I pursued. And what is special about that dream? जे सपन वाट दाखयत गेलें, which showed me the way. ताचेर भावार धरून I trusted on that path. Okay. तेंच म्हाका घडयत गेलें. That molded me. How it molded? मातये गुड्याची मूर्त जाय पर्यंत. एक मातयेचो गुळो आसा न्ही मठ ताचे जावन इट मोल्ड मी इमेज. सो नाव लिटरेचर इज नॉट समथींग एलियन टू युअर चूजन फील्ड ऑर प्रोफेशन. इट मे बी चार्टर्ड अकाउंटन्सी, इट मे बी इंजिनियरिंग, इट मे बी मेडिकल एज्युकेशन ऑर एनीथिंग. थ्रू विद्याकल्पका यू आर परस्युईंग युअर ड्रीम अँड दॅट पाथ तुमकां हो मनीस दाखयता. ताचे वयर तुमी भावार्थ दवरा आनी ते परस्यू दॅट ड्रीम अँड यू वील बी ते मोल्ड आसा न्ही मातयेचें ताचे जावन तुमी मूर्त जातले. विथ दीस इंट्रोडक्शन आय वेलकम पोएट मनोज नरेंद्र कामत आनी तो बूक इंट्रोड्यूस करचो विशाल कांडेपरकर आनी तुमी दोगांय जाणांनी कोंकणी भास आनी संस्कृती परिशदेचो अध्यक्ष C.A. नंदगोपाल शेणय आनी साहित्य अकादमींत कोंकणी सल्लागार समितीचो निमंत्रक मेल्विन रॉड्रिगस आनी आमचे आडळते अधिकारी B. देवदास पै हांकां वेदीक घेवन येचे म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. आमचो विशाल सर एक ल्हानशी तुमकां वळख करून दितलो. विशाल सर एक प्राध्यापक जावन आसा. ही इज ए टीचर कोंकणी टीचर आनी रवींद्र केळेकर विद्या मंदिरांत तो कोंकणी टीचर जावन आसता, कोंकणी शिकयता. ओके. मनोज नरेंद्र कामत इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन कोंकणी MA, गोल्ड मेडलिस्ट इन कोंकणी MA आनी इंग्लीश आनी हें शिकयता आमचे कोंकणी भास तोय शिकयता. ताचे उपरांत कवी मेल्विन रॉड्रिगस आसात. पोएट मेल्विन रॉड्रिगस इज द कन्व्हिनर अँड एक्झिक्युटीव कावन्सील मेंबर ॲट साहित्य अकॅडमी which is the premier body of literature. It is called Academy of Letters. So हांव चड वेळ घेना. विशाल C. आनी कांडेपरकर तुमी हांगासर येवचें आनी आमचो कवी मनोज नरेंद्र कामत आनी तांची आज कृती दिस इज विचार वलय हेच्या विशयांत एक वळख करून घेवची. सगळ्यांक बरी सांज आवडयता. आयच्या ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भौमानिस्त नंदगोपाल शेणय तशेंच ज्येश्ठ कवी मेल्विन बाब, आमचे इश्ट लेखक H.M. पेर्नाल, म्हजो इश्ट मनोज बाब कामत, तशेंच आमचे पै माम आनी हांगा जमिल्ल्या म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो. आयज ह्या मंगळूरच्या शारांत विश्व कोंकणी केंद्रांत
म्हजो इश्ट मनोज कामत हांचें विचार वलय ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण जाता, देखून हांव भारी संतोसला. कवी मनोज कामत हांचो तुमी जर समज प्रवास पळयत न्ही, 1997 to 1998 ह्या दरम्यान ते कविता बरोवपाक लागले. जेन्ना तुमचे ते वयाचे जेन्ना ते आशिल्ले, बेजिकली ते मोग म्हळ्यार सैम आनी लव हाजेर चड पयलीं तांचेर कविता बरयताले. सुरवेक तांणी 2003 वर्सा तांचो पयलो कविताचो पुस्तक उजवाडलें, ताचें नांव आशिल्लें तामशी. उपरांत ताणें शिक्षणा कडेन वळ्ळें. 2007 ताणें नविदादाचें शिकप हें पुस्तक उजवाडलें. उपरांत ताणें 2017 ह्या वर्सा कोंकणी एकांकिका म्हळ्यार पथनाट्य हांचेरूय एक पुस्तक बरयलें. उपरांत 2019 वर्सा तांणी आत्मब्रह्म हो कविता संग्रह उजवाडलो आनी 2021 पाक पळजळ चड करून विज्ञान आनी मनोविज्ञान हांचेर ते कविता बरोवपाक लागले. आयज मेरेन तांणी 7 पुस्तकां प्रकाशीत केल्यांत. 2022 वर्सा तांकां डॉक्टर TM फावंडेशनाचो प्रोत्साहन पुरस्कार फावो जालो आनी आयज 2025 वर्सा तांचो विचार वलय प्रकाशीत जाता. ह्या पुस्तकां विशीं मनोज बाबान 3 जाण पुस्तकांक अर्पण केलां. जेन्ना खंयचें नवें पुस्तक येता तेन्ना आपल्याच्या इश्टाक, आपल्याल्या घराण्यांतल्या मनशाक ताका अर्पण करतात. तातूंत मदीं तांणी 3 जाणांक हें पुस्तक अर्पण केलां. तांचीं नांवां अशीं आसात: कविता ट्रस्टाचे संस्थापक भौमानीस मेल्विन बाब रॉड्रिगीस, कवी अरुण साखरदांडे आनी कथाकार विशाल सिनाय खांडेपारकर. ह्या कविता संग्रहांत वट्ट 77 म्हळ्यार 77 कवितांचो आस्पाव केला आनी 166 पानांनी हो बूक विणला. ताचेंच चली आर्या कामत हाणें हें पुस्तक प्रकाशीत केलां आनी ताचें कवर जें आसा न्ही, मुखपृश्ठ, तें स्वता कवीनूच काडलां. आतां आमी कवी मनोजाचे विशीं हांव थोडें उलयतां. कवी मनोजाची न्ही वेगळी फिलॉसॉफी आसा. दर एक मनीस न्ही वेगळ्या फिलॉसॉफीन जगता. सो तातूंतलोच हो कवी. तो म्हणटा की दर एका मनशान आपली आत्मीक उदरगत करपाक जाय आनी ती करतना सदांच आपणें वावुरपाक जाय. तेन्नाच ताचे हे कश्ट, धडपड आनी वावर एक दीस तांकां जैताच्या पांवड्यार व्हरतले, अशें तो आपल्या ह्या मनोगतांत व्यक्त करता. ऑबियस ताचें हें विधान सत्य आसाच. तरी आतां आमी ताच्या पुस्तकां विशीं उलोवया. वलय, जेन्ना आमी वलय म्हणटात तेन्ना ताजो खूब व्हडलो अर्थ आसा. आतांच आमकां पेर्नेल बाबान सांगलां. जेन्ना आमी वलयाचेर, जेन्ना तुमकां कोणें समज विचारलें वलय म्हणल्यार कितें, जेन्ना पावस पडटा, जेन्ना उदक पडटा, एका साचिल्ल्या उदकांत तातूंत थेंबे पडटात, तेन्ना तुमी मुद्दम पळयत दाखयता एक थेंबो पडटकच ताच्या सरभोंवतणी एक केंद्र बिंदू तयार जातात आनी टप 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 करून पडत रावतात. ताका तो वलय अशें म्हणटा. आनी तातूंतल्यान न्ही खूब वलयां निर्माण जातात. म्हणजे जेन्ना ते ड्रॉप्स पडटा, तुमी मुद्दम एक्सपेरिमेंट सुद्दां केल्यार जातात. आनी ताज्या मतान तातूंतल्यान जे विचार येतात, मागीर तुमी सुद्दां आतां दोळे धांपले अशें सट्ट करून, तुमचें मन खरें आतां हांव उलयतां ताजे कडेन आसा, पूण सडनली तुमच्या मनांत आनीक विचार येता. सो अशे तरेन जे विचार येता ताकाच तो विचार वलय अशें तातूंत भितर स्पश्टीकरण करता. आनी जशे जशे मनशाचे विचार वाडटात आनी ती वलयां व्हड जायत वतात आनी ती ताजी संकल्पना वाडटात आनी तातूंतल्यान ह्या सारकें पुस्तक निर्माण जाता, अशें तातूंत ताचो अर्थ जाता. म्हळ्यारूच विचार वलय. तुमकां ह्या पुस्तकांतली एक हांव ल्हानशी कविता वाचून दाखयता. एक थेंबो विचाराचो चिंतनाची वलयां येत रावतात. एक थेंबो विचाराचो चिंतनाची वलयां येत रावतात. एका फाटल्यान एक विचार येता, एका फाटल्यान एक विचार येता, एक एक विचार तरंगत रावता. घुसपून घुसपून परतून एक नवो थेंबो येता. नवी वलयां आदल्या वलयां परस चड आसता. सो हातूंत पान नंबर 35 हातूंत ताजी ही कविता आसा. तेन्ना म्हाका ताजी कवितांचे मिन्स तांच्यो जेन्ना कविता जेन्ना हांवें वाचल्यो, बाकीच्या कवी कडेन हांवें तांची तुळा केली, तेन्ना म्हाका खरपणान जाणवलें अभ्यास करतना की 1831 अशेंच इंग्लंडाक तुमचे भशेन अशे भुरगे बसताले. तातूंत मदीं ऑर्थर हेल्मन, कवी टेनिसन आनी कवी किट्सन हांचेर प्रगतीवादाचेर ते विचार करताले. आतां ऑबियस तुमी करता आसले एकामेका कडेन. तेन्ना तांच्या मनान एक असो विचार आयलो की खूब मिन्स प्रोग्रेसीव विचारसरणीचे भुरगे आशिल्ले ते, 3 जाण कवी आशिल्ले ते, तांचे मदीं वाद जालो. कविता म्हणल्यार कितें? एकल्यान सांगलें कवितेक कित्याक म्हत्व दिवपाचें. आतां तुमकां आतां दिसतलें कविता म्हणल्यार कितें, तातूंत कितें आसपाक जाय. तातूंत ताणें सांगलें की एकल्यान सांगलें की तातूंत सुंदरसाण आसपाक जाय, सौंदर्य आसपाक जाय. दुसऱ्यान म्हणलें ना, तातूंत सत्य आसपाक जाय. आनी ह्या 2 विचाराचेर तांचेर खूब वाद जालो. तातूंत मदीं तातूंतलो किट्स म्हणटा तो सामको हुशार आशिल्लो. ताणें ताचें ल्हानशें डेफिनेशन दिलें. तो म्हणटा की ब्युटी इज ट्रूथ
आनी ट्रूथ इज ब्युटी असो विचार ताणें त्या तिगां मदीं आयलो आनी हें डेफिनेशन आज खूब फामाद आसा. कविते मदीं सौंदर्य आसपाक जाय पूण तितलेंच ते इतले बरे भुरगे आशिल्ले ताणें एकामेका मदीं विचारसरणीचेर ताणें सांगलें की सौंदर्या वांगडाच सत्याकूय बीन तितलें स्थान आसपाक जाय. जेन्ना तूं ब्युटी जेन्ना म्हणटा तेन्ना तातूंत भितर सत्यूय बी आसपाक जाय. आनी तांचे मदीं आज हें डेफिनेशन जेन्ना तुमी MA लिटरेचर भितर करतले तुमकां मेळटलें किट्साचें डेफिनेशन. सो म्हाका हें ह्या कविता मदीं दिसून येता मनोजाच्या हातूंत मदीं सौंदर्यूय बी आसा आनी सत्यूय बी आसा. तेन्ना म्हाका आनी एक सांगन दिसता की मनोजाची कविता जेन्ना तुमी वाचतलीं तेन्ना ताची पेन्सिलीचें मोडिल्लें टॉक अशी एक कविता आसा. पेन्सील तुमी जाणात ताचें मोडिल्लें टॉक ताजी ती मनोविश्लेशणान कविता म्हाका खूब आवडली. आनी ती कविता ताजी नॅशनल सेमिनारान म्हळ्यार आतां पॅनल बाबान सांगिल्लें नवी दिल्ली हातून राष्ट्रीय कविता सर्तींत परिसंवादांत ती वांटेकार जाली. तशेंच भारतांतल्या जशें ताणें सांगलें आमच्या 8th शेड्युलान 22 भासो आसा तातूंत ती अणकार जाली आनी रेडिओचेर दिल्लीच्यान प्रसारीत जाली. चड करून दिल्ली एक 25 तारखेर प्रसारीत करता सगळ्या भाशांतले कवी तातूंत मदीं ते वेचून आयिल्ले. तातूंत ती कविता आसा मोडिल्ले पेन्सिलीचे टॉक. तशेंच ताच्यो झाड मनीस आंकूर कापिल्लें झाड वेल चवड सावट अश्यो ताज्यो कविता चड करून मनशाचें नातें सांगतात आनी सैमाचेर मोग करात असो तो तातूंत भितर संदेश दिता. आनी हें नातें अदीक बळकट करता. हांव तुमकां एक ल्हानसो स्टांजा वाचून दाखयता. वाटसुऱ्याक सावटा पांगरून दितना फळाचे रुशीन धादोस करिता आलशिरो कसले अपेक्षे विरयेत मंद झुळूक आवयचे कवेचो उगडास येता. म्हळ्यार तो आवय आनी धर्तरी हाची कंपेरेटीव स्टडी तातूंत भितर आसा. कापिल्लें झाड तुमी मुद्दम वाचत ती जेन्ना ताची ही कविता आमी जेन्ना वाचतली न्ही तेन्ना तुमकां इंग्लिशींतलो फामाद सामको लेखक जॉयस किल्मर हाचें ट्रीज हें पुस्तक अ मॅगझीन ऑफ वर्स ह्या ग्रंथांत उजवाडाक आयलां. तातूंत भितर न्ही तो हें रिलेशन दाखयता. झाडां खातीरूच कविता बरोवपी हांगा किल्मरची तुमकां याद येतली. सो इतल्यो सुंदर कविता हातूंत आसात कळ्ळें न्ही. सो आनी म्हाका मुखार ताचे विशीं सांगन दिसता की ताची आनी एक कविता आसा वागरें. वागरें म्हणल्यार कितें फियर ऑफ लायन. ही कविता न्ही म्हाका ताची खूब आवडली. वागान तुमी केन्नाय पळयलां आसलें तुमी ल्हानपणान सुद्दां पळयता आसलें की वाग हरणाक खाता वागान हरणाक मारप हो सैमाचो नेम. तुमी जाणात आसली वाग हरणाक खाता जेन्ना ताका भूक लागता तेन्ना. पूण तें मनोजाक पटना. तो विचार करता की हरणान वागाक कित्याक खावं नये. कितलो सुंदर विचार पळयात घेता. तो म्हणटा की सैमाचो नेम जरी आसलो की गरज पडल्यार हरणान धाडस करपाक जाय. म्हळ्यार ताणें हो तुलनात्मक अभ्यास ताणें ते कवितेन भितर केला. धाडसा बगर खंयचीच कृती जायना. हरणान लेगीत वागाक मारूंक जाता आनी अशे व्हिडिओय बी आसा कळ्ळें न्ही. कितलो बरो सुंदर विचार म्हाका हे वागरे कवितेन आवडला. खरेंच सांगता तो मागीर परत मुखार वचून जेन्ना तुमी ताजो एबस्ट्रॅक्ट मिनींग घेतात तेन्ना भिवून राविल्ल्यो सभ्य संस्कृतायेचो एक मनीस एक दीस मनीस बंड करता. म्हणल्यार आनी तातूंतल्यान अश्यो क्रांती घडत गेल्यो. आमकां न्ही खंय तरी मनशाक आमकां भिवपाचें जें एक सत्र चालू आसा ताजो तो म्हणटा मोडपाक जाय तें सत्र कळ्ळें न्ही. आनी ताका लागून बंड जातात. आनी ते उदाहरणां जाल्यार तुमी पळयतलीं फ्रांस रशिया ह्या सारक्यांनी ह्यो क्रांती उखलून दवरल्यात. ताका लागून म्हाका ही खूब कविता आवडली वागरें फियर ऑफ लायनाची. तुमी मुद्दम वाचात. मुखार तो म्हणटा की हरणाक आपल्या अस्तित्वाची आनी जाणविकायेची जाणीव आसपाक जाय. ताका निसर्गाचो नेम लेगीत बदलचो पडटलो. आपली वळख घडोवपाक ताका फोडून हाडुचें पडटलें. वागाच्या काळजांत भुरात उपजोवपाक तेन्नाच विकराळ सुळ्याक गळसून पडटलें अशी ताजी ती कविता आसा. आनी एक दीस जिवाच्या आकांतान वाग धांवतलो अशी ताजी ती कविता. आर्विल्ल्या इंग्लीश कवितेच्या मळार कवितेंत खूब सकारात्मक बदल घडत गेल्यात. हेंय बी तुमी जाणा जावपाक जाय. मॉडर्न जेन्ना पोएट्री जेन्ना म्हणटले तेन्ना तातूंत मदीं खूब बऱ्यो गजाली घडल्यात. तातूंत मदीं मोग आशावाद सोबीतकाय मनशाचे अणभव सोद हाजेर लेखिका लेटेस्ट जे आतां तुमी अपडेट्स पळयत न्ही हाजेर वचून तेन्ना तुमकां दिसून येतलें. लेखिका हिंडन हॉगन वेंडल बेरी रुपा कौर ही आधुनीक कवी ती चड करून न्ही ह्या विशयाचेर संशोधन करतात. खूब सादी सिंपल तांची लँग्वेज आसता. तातूंत ते मनशाक टच करपी आनी कनेक्ट करपी कविता बरयतात. तुमी त्यो मुजरत वाचच्यो. लास्ट निमाणें इतलेंच म्हणटा की चिंतनाची किट पेटोवपी काव्य संग्रह जावन आसा. तुमी हो वाचलो म्हणटकर तुमची खंय तरी तुमकां दिसतलें बाबा हातूंत कितें तरी बरें जड विचार आसा म्हणून. अशा वेगळे वेगळे साबार विशयाचेर ताणें कविता हाताळ्यात. तेन्ना हांव ताका फुडाराक खूब खूब मोग आनी पडजळीत फुडारा उडयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. हांगासर तुमी कोणें कविता वाचल्यात की येदोळ कोणें बरयल्यात की इन एनी लँग्वेज इंग्लीश कन्नडा ना ओके. विशालान सांगलें
मनोज नरेंद्र कामत आतां फिलॉसॉफिकल जाला म्हणून, तसो फस्ट एन्थॉलॉजी तामशी म्हणून आसलो. हांवें ताका विचारलें कितें तामशी म्हणून. तामशी इज समवॉट रोमॅन्टिझम म्हळ्यार. दॅट टायम मिनेटो नॉट मॅरीड आय थिंक. 2003 काजर जाल्लें रे. हां देन न्यूली मॅरीड. हां देन सेकंड एन्थॉलॉजी केम इन द इयर 2019, Atma-Brahma. So that is about the nature. He started introspecting. Then after immediate 2 years, he wrote on science, Pang-Parzad. Now, this Vichal Valai, it is on psychology and analysis. So, see the graph. So, ते आणि एक पोयम आसा, 4 आश्रम म्हणून. हां होय, ताचे भितर आसा न्हय, तातूंत आनी एक कविता आसा. काल हांव घरा गेल्या उपरांत वाचून आसलो. ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ताचे उपरांत संन्यास म्हणून तशें. सो पोएट्स आर ऑल्सो ग्रोईंग. सी टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेल्विन सर. ही स्टार्टेड विथ मोगा पळव, दॅट इज लव सॉंग्स. देन आफ्टर 2 or 4 years he wrote one anthology called Finta, that is ribbons. Okay. That time he might have married, I think. Then he changed his path. He wrote another anthology called What. What Budlili. After that, which one, sir? After that? Prakriti. So pass. Gada pass galtat ne. That. See the graph of the poets. Then his latest anthology, which won Vimala Vipai Award, that was Devi Ninkasi. Devi Ninkasi is the goddess of beer. Now I do not know next anthology where he goes. Okay. There are family, आता एक फॅमिली कितें आसता म्हळ्यार पोएट्स फॅमिली म्हणून आसता. आता मनोज नरेंद्र कामताच्या व्हडलो भाऊ परेश नरेंद्र कामत, ही इज ऑल्सो पोएट. सो आता हांव तेचे कडेन विनंती करता, तुवें बूक रिलीज कसो, ताचे उपरांत मेल्विन सर उलयतले. बाकी उरलो वेळ मनोज तुका वॉट एवर. आता कवी मेल्विन रॉड्रिगस तुमच्या मुखार. समेस्तांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा, देव बरो दनपार दिवं. कवी मनोज नरेंद्र कामत असो विचार वलय पुस्तक हांगा मोकळीक जालो. ताका वेदी वयल्या सगळ्या मानेस्तां तर्फेन आनी वेदी मुखल्या सगळ्या महाजनां तर्फेन हांव बरें मागतां, उल्हास दितां. ताच्या कविता संग्रहा मरिफात कोंकणी समाजांत व्हरतें नांव ताका मेळोवं म्हणून आशेतां. ताणें हो संग्रह तेगा जाणांक भेटयला, तातूंत एकलो हांव आसा. कित्या खातीर म्हणून म्हाका खबर ना. ताणेंच ताका जाप दी जंय ताणें कित्याक आमकां तो भेटयला म्हणून. घरा आमी आमच्या देवाच्या कुडांत देवाक दवरता आनी थंय आमी फुलां भेटयता देवाक. एक पुजा भाव आसता तातूंत, देव भक्त आसता. वेदी वयर आमी सैरे बसल्या जाल्यार तांकां आमी फुलां दिता. तातूंत एक मान आसता, रेस्पेक्ट म्हणटा आमी, रेस्पेद म्हणटा तो आसता. असलें कितें तरी मनोजान आमचे थंय पळयलां जाय जंय. ती जाप हांव सोदूंक वचना, ताचे विशयान चडीत तकली आटोवंक हांव वचना. ताच्या बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी संत कबीराक आयकलां जावेत. एक फावटी संत कबीर काशींत सत्संगाक वेचे खातीर एका पायणींत म्हळ्यार ओणी म्हणटा आमी, ओणींतल्यान चलोवन वेतालो काशींत. अशें तो 1, 2, 3, 4 दीस ते ओणींत चलोवन वेताना ताच्या दोळ्यांच्या दिश्टीक एक खबर, एक गजाल दिसली. एका घरच्या आंगणांत एकलो दादलो मनीस थंय बसून आसा सदांय, कांय उलयना. देखून एक दीस तो अशें चलोवन येतना संत कबीर
सत्संगाक वेताना सीदा त्या मनशाक पळयलें आनी ताच्या आंगणा गेलो आनी म्हणालो, स्वामी तुका फाटल्या 4 दिसां हांव न्हंयेंतल्यान चलोवन वेता, तूं असो संग बसून आसाय, कित्याक वेळ पाड करताय, म्हज्या सांगाता सत्संगाक ये म्हणून. त्या दाळा तो म्हणालो, म्हाका वेळ कय आसा, म्हज्या माथ्यार म्हज्या खांदाचेर जायत्यो जबाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसात. म्हजी बायल कांय थोड्या वर्सां आदीं मरून गेली, भुरगीं आसात, 2 जाण चले आसात म्हाका. तांकां सकाळीं उठयचे, तांकां ब्रेकफास्ट तयार करीचे, तांकां न्हाणयचे, ते इस्कॉलांतल्यान फाटीं येवच्या भितर जेवण तयार करी जाय. ह्यो इतल्यो जबाबदारी आसात. कांय थोडीं वर्सां वचून म्हजे चले व्हड जातले, मागीर हांव तुज्या सांगाता सत्संगाक येता खंडीत जावन म्हणालो. अशीं कांय थोडीं वर्सां गेलीं. परत्यान एक फावटी सुमार काळा नंतर वो त्या पायणींतल्यान त्या वणींतल्यान चलून वेता आसतना वो मनीस थंयच बसला. इल्ली प्राय जाल्या, थंय बसून आसा, उलयना. त्या दाडा वो गेलो, कबीर गेलो आनी ताच्या लागीं विचारलें, आतां जाल्यार तुका म्हज्या सांगाता सत्संगाक येवेत न्ही, म्हजी जबाबदारी आनीकी सोंपूंक ना, तुका वेळ आसा, म्हाका वेळ ना. म्हजे चले व्हडले जाल्यात खरें, आज फाल्यां तांचें शिकप जातलें, मागीर तांकां काम सोदून दिवचें कामय म्हजेंच, तांकां नोकरी सोदून दिजे जाल्यार हांवेंच काम करीचें. त्या उपरांत एक फावटी तांची नोकरी जाली, लग्न जालें, मागीर हांव सुशेगाद, मागीर हांव स्वतंत्र, हांव तुज्या सांगाता सत्संगाक येता म्हणालो. अशें कांय काळ गेलो. कांय काळा उपरांत परत्या आनी एक फावटी सुमार काळा उपरांत थंयसर ते वणींतल्यान त्या पायणींतल्यान वेता आसतना परतून वो बसून आसा, प्राय जाल्या, बारीक जाला मनीस, वो शिरपुटो जाला. आनी वो गेलो, कबीर ताच्या सांगाताक गेलो, लागीं गेलो आनी त्या दाळांनी विचारलें, आतां जाल्यार तुका म्हज्या सांगाता सत्संगाक येवेत न्ही. त्या दाळा, तूं दयावंत मनीस, म्हजेर इतली दया दवरल्या तुवें खरें, पूण म्हजी जबाबदारी आजुनूय सोंपूंक ना. म्हजे चल्यांचें लग्न जालां, घरांत 2 सुनो आयल्यात, 2 जाणां म्हळ्यार म्हजे 2 चले आनी 2 सुनो नोकरेक येतात, आनी तांकां 2 चले जाल्यात भुरगे, तांकां पळोवचें काम म्हजेंच. ते तितकेशे व्हड जावं दीत, मागीर हांव तुज्या सांगाता सत्संगाक येता म्हणालो. आनी कांय वर्सां उपरांत परत्यान एक फावटी वो संत कबीर त्या पायणींतल्यान वेता आसतना, वणींतल्यान वेता आसतना हो मनीस थंय ना, थंय कोणी नात. थंय एक खुर्ची आसा आनी एक सुणें आसा सकयल, आनी दोळे पिळी पिळी करून ते घरच्या दाराक पळोवन आसा. शिदा वो कबीर ताच्या घरा भितर गेलो आनी थंय खबर काडली, कितें जालें, हो मनीस खंय आसा. नो, तो मरून 2 वर्सां सोंपली म्हणाले घरची. त्या दाळा कबीरान ताच्या शिश्यांक सांगाता आपयले आनी म्हणालो, पळया ह्या मनशाची काकूळट पळया, बिरमोत पळया. आपूण नासतना आपणाचें घर चलना म्हणटलो मनीस, चिंतलो मनीस. पळया आतां मेल्या उपरांत ही सुणें जावन घर राखून आसा. मेल्या उपरांत ही सुणें जावन तो घर राखून आसा. हो कितें चिंतलो, आपणा शिवाय घर चलना काय कितें. ताची भुरगीं, ताचे सुनो, ताचे चले सगळे आराम आसा. तो गेल्यार येता आराम आसा सगळे. तशें कबीर म्हणालो. म्हणटा आसतना आमी चिंतचे आमकां व्हडल्यो जबाबदारी माथ्यार आसतात, जायतीं कामां आमच्या माथ्यार आसतात, आमकां वेळच ना. वी आर टू बिजी म्हणचे आमी केदाळे. पूण म्हाका दिसता आमच्या मानोजान तशें करूंक ना. ताच्यो कविता बरोवन आसा, ताचीं पुस्तकां बरोवन आसा. क्षितिजाक तो हांगासर आयला, हांगासर ताणें ताचें पुस्तक परगट केला, आमकां भेटोवंक आयला तो पुस्तक. असो ह्या एका कामा वरवीं एक बळवंत कोंकणी समाज बांदूंक जाय म्हणली ताचें थंय एक आतुराय, एक मोग आसा, आकांक्षा आसा. त्या देखून सर्वां तर्फेन हांव ताका मान बागयतां आनी ताचें नंदन जावं अशें म्हणटा. एक गजाल तुमकां सांगिचें म्हणून आसता. म्हजो दोस्त जयंत कायकिनी सर केदाळे एक गजाल सांगतालो. जयंत कायकिनी आयिल्ल्या वेळार तांच्या गांवांत गोकर्णांत तांच्या गांवांत एकलो इल्लोसो आरे मारला म्हणटात पळय, थोडो
अर्दो पिसो म्हणटात न्ही तसलो एकलो मनीस आसलो. सगळो पिसो न्ही तो, घरचें काम पुरा करतलो, अर्दो पिसो. तो सकाळी उठून ताणें ते गोकर्णा तुवें कायकिनीच्या घरा जयंताच्या घरा कडेन गेल्यार दर्या देग आसा, ताणें हांगा पळोवचें, पुर्वाक पळोवचें, सकाळी उठून पुर्वाक उदेंतीक पळोवचें आनी अशें रावचें. यो रे सुर्याक सांगचें बिफोर द सनरायज यूज टू सी द उदेंतीक पळोवन सांग यो रे अशें म्हणचें. आनी तो म्हणटा सूर्य उदेता, सूर्य आयलो, सनरायज जालें थंय. आनी ह्या मनशाक बारी खुशी, हांवें सांगिल्ल्यान सूर्य उदेलो म्हणून, हांवें सांगिल्ल्यान सूर्य सनरायज जालें म्हणून बारी खुशी. आनी मागीर अशें आमचे घरा येवचें पळय अशें. ताच्या सांगात ल्हान भुरगीं आसतलीं, कोण गांवचीं भुरगीं, तांकांय खुशी, क्लॅप करून सगळ्यांनी येवचें. आनी सांज जाताना एक 5:36 जाताना ताणें परत्यान त्या दर्या कडेन वचचें आनी पश्चिमाक पळोवचें. पश्चिमाक पळोवन वच रे अशें म्हणचें. आनी तो म्हणटा ना सूर्य बुडटा. आनी तो एक्झॅक्ट त्या टायमाक ताणें एवरी डे फॉर सो मेनी इयर्स इट वॉज हॅपनिंग. पळया ताचें ताका जावची ती खुशी पळया त्या मनशाक. अर्दो पिसो जावच्या पुरो तो, ताका ती जावची खुशी पळया. ती उतरां पावची नात. कांय संदर्भांनी त्या म्हळ्यार भुरगीं आसतलीं, ताका आतां त्या मनशाक सांगात दितालीं आनी नाचतालीं. कवी सो संवसारी असोच कांय थोडे फावटी असोच. तांकां हांवें कित्याक सांगता म्हळ्यार तांकां म्हळ्यार तो हुकूम दिता न्ही, तो अर्दो पिसो कशें हुकूम सुर्याक हुकूम दिता, तशेंच केद्या आवडल्या हुकूमशाही मनशाक ही सोंपेपणान गोकर्णाच्या मनशान केल्ल्या बरी उठ बस करची सकत ताका आसा. उठ बस करची सकत ताका आसा. असलें धैर्य कवींक आसूंक जाय. हांव आतां कविता कित्याक बरोवची म्हणल्या भशेन 2 स्मॉल रियल लायफ एग्जाम्पल्स दिता. 1982 रशिया कम्युनिस्ट रशियाच्या संदर्भार थंयसर एकली कवयित्री आशिल्ली आयरिना रतुशिन्स्काया म्हणून. ती कम्युनिजमा एगेन्स्ट पोएट्री बरयतली म्हणून तिका जैलांत प्रिजनांत घाल्लें. तिका 7 years प्रिजन जाल्लें, पूण लेटर ऑन 7 आहलें 4.5 years देंवयलें तेजें प्रिजन इम्प्रिजनमेंट. ह्या संदर्भार ती जैलांत आसतना 450 poems तिणें बरयल्यो. तिका बरोवंक थंय पेपर मेळनातलें, पेन्न मेळनातलें. म्हयन्यांत एक पावटी एक पेन्सील आनी एक पेपर तिच्या घोवाक आनी पेरंट्सांक लेटर बरोवच्याक मात्र एक म्हयन्यांत एक फावट. तरी तिणें जैलांतावन भायर आयल्या नंतर 450 कविता बरोवन काडल्यो. कश्यो बरोवन काडल्यो म्हणटात तुमी? तांकां नांवूंक म्हणून साबाचो बार मेळटलो. साबू बार सोप म्हणटात न्ही, बार. त्या साबाच्या बारांत काडी रोमोवन काडी वण्टीचेर बरयतली ती आनी बायहाट करतली. सगळ्यो बायहाट केल्ल्यो कविता हांगा आशिल्ल्यो मतींत आसल्यो. 450 poems बायहाट करून दवरल्यो तिणें. आनी जैलांतावन प्रिजनांतावन भायर आयल्या नंतर तिणें बरोवन काडल्यो. लेटर ऑन शी मायग्रेटेड टू अमेरिका आनी रिसंटली लास्ट इयर आय थिंक शी पास्ड अवे. ते एक समाधान पोएट्रीन तिका 4.5 वर्सां जैलांत आसल्यार तिका ती मुक्ती दिली. थंय जिवोवच्याक धैर्य दिलें पोएट्रीन. अदरवायज ती पिशी जाती आशिल्ली, अर्दी पिशी न्ही, सगळी पिशी जाती आसली. आनी एकलो 2001 पाकिस्तानांत म्हळ्यार पेशावरांत एकलो पश्तून टिचर आशिल्लो, अब्दुल रहीम मुस्लिम दोस्त म्हणून ताचें नांव. ताका अल-कायदा लागीं एक रिलेशनशीप संबंद आसा म्हणून ताका अमेरिकाच्या अधिकाऱ्यांनी पाकिस्ताना सांगाता मेळोवन ताका धरलो. असो धरलो की ताच्या दोळ्यांक फुडको बांदलो. ताका एक वागांक आनी शिवांक घालतात पळय पिंजरो, तातूंत तो घालो आनी खंय व्हेलें म्हूण खबर ना ताका. थंय व्हडल्या पिंजऱ्यांत घालून व्हेलें ताका. आनी ताका व्हेलें खंय क्युबांत ग्वांटनामो म्हणून बे आसा, ग्वांटनामो बे म्हणून क्युबांत आसा. थंय सगळ्या टेररिस्टांक आनी परत थंय घालतात व्हरून घालचें. आनी मोर देन 5 years ताका कसलेंय विचारण नासता ताका ते भितर दवरलो. आनी तितल्या आसुनी ह्या मनशान 25,000 25,000 मिकवून कवितेच्यो वळी बरयल्यो.
25,000 विकून कशें बरयतलो म्हणटात तुमी. तांकां च्या पिवंक म्हणून पॉलिस्टायरीन काप्पां मेळटालीं. त्या काप्पांचेर नाक्षी रोमोवन तो पोएट्री बरयतलो. एक कविता सांगता ताची. एके चलयेच्या हातांक कांगणां सोबीत दिसतात, बँगल्स, पूण म्हजे तसल्या धैर्यादीक चल्याच्या हाताक ह्यो हातकडीच बऱ्यो लागतात म्हणटा तो एका कडेन. आनी एका कडेन म्हणटा, हांव म्हज्या चिन्नाक पाकाटे लावन गडी मुस्तून उबोवन आसां, कवितेच्यो वळी बरोवन आसां, पिंजऱ्यांत बंदी तरी स्वतंत्र जावन भोंवून आसा म्हणटा पळय. तो एक्चुअली इज ए प्रिजनर, स्टील ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम. आय एम फ्री म्हणटा तो. पोएट्री हॅज मेड मी फ्री अशें म्हणटा. चडीत हांव उलयनासतना कवीक एक गजाल सांगता. कवीक ताचेच म्हणले एक विचार आसूंक जाय. हे विचार आपणाच्या अनुभोगांतल्यान रूप जोडिल्ले आसूंक जाय. हेरांच्या अनुभोगाक आपल्या उतरांनी माखून कविता रचचें कांय उपकाराक पडना. जिविताच्या पोंतान पोंत डिस्कवरी म्हणटा हांव. डिस्कवरीच्या ह्या सोदाच्या पैनाराचो कवी आपल्याच विचारांक रूप दिवंक शकता. असल्या विचारांनी रचुल्ल्यो कविता ताका जिविताच्या बंदडींतली सुटका दितना आख्ख्या मनशा कुळाकी तसलीच सुटका दिता. आनी असले सुटका दिवचें काम, मनशा कुळाक सुटका दिवचें काम कवींनी करूंक जाय, मनोज कामतान करूंक जाय अशें हांव आशेवन म्हज्या उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. Now the time is Manoj Narendra Kamath. मेल्विन बाबान म्हणलें आपल्याक कित्याक तें बूक भेटयलें जाल्यार ह्याच खातीर भेटयलें कित्याक बुदवंतकायची उतरां तुमी आयकलीं मेल्विन बाबाची. आनी सांगपाची गरज ना वेगळें की तांकां बुदवंत म्हणून ते भेटयले. आनी ते कवी ताज्या भायर कविता ट्रस्टाचो खूब वावर करतात. तुमचे सारक्या भुरग्यांचे कवितेचे ते प्रोग्राम्स अरेंज करतात. गोंयान खूबदां येतात, सगळे कडेन भोंवतात. आपल्या परिवारा परस ते कवितेक चड वेळ दितात, कविता ट्रस्टाक चड वेळ दितात. ते आतां काल दिल्लीक आशिल्ले, दिल्लीच्यान राती ते पावल्यात आनी म्हज्या प्रोग्रामाक आयल्या म्हणून तांकां धन्यवाद दिता सगळ्यान पयलीं. दुसरें म्हणल्यार कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष सी नंदगोपाल शेणै बाब हांणी म्हाका हांगा गोंयच्यान अलाव केलो येवपाक स्पेशल. की म्हाका दिसतालें की येद्या व्हडल्या केंद्रांत इतलो कोंकणीचो वावर चलता, ह्या केंद्रांत म्हजें 7वें पुस्तक रिलीज जावचें, कवितेचें 4थें पुस्तक, म्हणून ताणें म्हाका अलाव केलो म्हणून तांकां धन्यवाद दिता. डॉक्टर बी देविदास पै बाब हे आतांच दुसऱ्या कामा खातीर भायर सरले. तांणी फोनाचेर बरें कन्वर्सेशन करून म्हजो प्रोग्राम सेट केलो, ताज्या खातीर तांकां धन्यवाद. मेल्विन बाबाचो धन्यवाद. तांकां देव बरें करूं म्हणलांच, परत एकदां म्हणटा. HM पेर्नाल बाब काल आमचे कडेन आयले. इतल्या बेगीन म्हज्या सगळ्या पयलींच्या 3 पुस्तकाची स्टडी केली आनी आज एक सुंदर कंपेरिंग केलें, ताज्या बद्दल धन्यवाद. आनी शेवटाक म्हगेलो इश्ट जो समीक्षक, लेखक आनी समीक्षक 15 पुस्तकां बरयल्लो विशाल बाब खांडेपारकर, हाका हांव धन्यवाद दिता की ताणें म्हगेल्या पुस्तकाक मोटिवेट केलें. मोटिवेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. खंयचें काम करतलो जाल्यार बॅकअप एंड मोटिवेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हजें नांव मनोज नरेंद्र कामत. म्हजो गांव मडकय. मडकय इज इन पोंडा तालुका, इज इन गोवा. सो एक निसर्गरम्य असो तालुको जातून मागीर इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आयल्यो आनी आयज उद्देगीकरणाक लागून बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन आयज सगळो नेचर डिस्टर्ब जालो. हे म्हगेल्या फुडल्या संग्रहांनी आयलें. कविता बरोवपाक सुरवात जाल्ली ती मडकयचे दोंगर, न्हंयो, शेतां, भाटां, माड, फुलां, फळां हें पळोवन कविता बरोवपाक लागलो. कविता 2 भशेची आसता. वन इज कॉल्ड वर्स फॉर्म, वन इज कॉल्ड फ्री वर्स. वर्स म्हणल्यार छंदांतली जी गावपाक मेळटा, फ्री वर्स म्हणल्यार प्रोज कंपोजिशन आसता. कविता कशी बरोवपाक सुरवात जाता? संवेदना इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज कॉल्ड सेन्सिटिविटी. एक कितें तरी इन्सिडंट पळयलो रोखडीच कविता जायना. ती संवेदना त्या मनशाक आसची पडटा. आयच्या मोबायलान आमची संवेदनशीलता काडून उडयल्या. मोबायलांतल्यान भायर सरल्यारूच तुमकां जैत मेळटलें आनी मोबायलाचो फक्त शिक्षणा खातीर गरजेकूच उपयोग केल्यारूच तुमकां जैत मेळटलें. दुसरी भावना, मनशाक भावना, इमोशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट.
Third thing is creativity. Srujanashilta is very important. And last is Shabda Sampat, means vocabulary is important. Unless you have the vocabulary with you, you cannot write the compositions. I am also writing English poems, and this is my 4th book. युट्यूबाचेर म्हज्यो 30 कविता आसात. मनोज नरेंद्र कामत म्हण मारल्यार म्हज्यो 30 कविता तुमकां आयकुपाक मेळटा. म्हाका साउथहॅम्प्टन लंडन UKच्यान एका मनशान एप्रोच केलो आनी थंयच्या कम्युनिटी रेडिओ 99.8 म्हणून कम्युनिटी रेडिओ चलता थंय. ताणें म्हज्यो कविता घेतल्यो 15 आनी थंय साउथहॅम्प्टन UKक त्यो कविता ताणें म्हज्या कोंकणींतल्या म्हज्या आवाजान थंय लायल्यो आनी थंय तांचो चॅनल चलता FM रेडिओ 99.8. कोंकणी उलय लंडन फुलय ही कार्यावळ थंय एवरी फ्रायडे जाता लंडनाक UKक साउथहॅम्प्टन म्हणटा थंय. फुडें या. पयली मोटिवेशन, पयले म्हज्या कवितेक पुरस्कार मेळ्ळो 2001 बिफोर आय गॉट मॅरीड. ती चौकोन नावाची कविता आशिल्ली. आता कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष जाल्यात पूर्णानंद बाब च्यारी, तांच्या हस्ते म्हाका पयलो पुरस्कार दिल्लो चौकोन ह्या म्हज्या कविते खातीर. थंयच्यान हांव कविता बरोवपाक लागलो आनी बरयत गेलो आनी ताज्या उपरांत म्हज्यो वेगवेगळ्यो कविता संग्रह जाले. तामशी रोमॅन्टिसिझम. रोमॅन्टिसिझम इज नॉट रोमॅन्स. रोमॅन्टिसिझम मीन्स नेचर, ब्युटी ऑफ नेचर, इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी. तातूंत खुबशे ताका रोमॅन्टिसिझम म्हणटा तो इंग्लीश वर्ड आसा. सो इंग्लीश कविते कडेन या. इंग्लिशीन बॅलेड म्हणून कविता आसात, तांकां स्टोरींतल्यान कविता सांगतात. सॉनेट म्हणून कविता विल्यम शेक्सपियर बरयताले, 14 वळीचें कंपोजिशन आसतालें. ओड म्हणून कविता आसताली जी दुख्खाची कविता पूण ती लांब आसताली आनी तातूंत दुख्ख व्यक्त केल्लें आसतालें. एका वळीची सुद्धा कविता असता ताका मोनोस्टिच अशें म्हणटात, सिंगल लायन पोएट्री. कोपलेट म्हणल्यार 2 वळीची कविता. 3 वळीची कविता असता ती जपानाक सुरू जाली, ताका हायकू म्हणटाले, हायकू पोएम्स. 3 वळीची कविता. हाजेर हांवें बरें प्रेझेंटेशन केल्लें. म्हजे कडेन टायम कमी आशिल्ल्यान तें दाखोवपाक मेळना. तुमकां जाय जाल्यार हांव तें सेंड करतां, मागीर तें तुमी पळयात. 4 वळीची कविता आसता ताका चारोळी म्हणटात आमी, ताका कॉन्ट्रेन म्हणटात इंग्लिशीन. मनोहर राय सरदेसाय हे चारोळी करपाक एक्सपर्ट आशिल्ले गोंयचे कवी, फेमस पोएट ऑफ गोवा मनोहर राय सरदेसाय. तांणी म्हणिल्लें, जेन्ना गिरेस्ताली गाडी बंद पडटा तेन्ना ती गरिबाकूच धुकलची पडटा, तेन्ना ती गरिबाकूच धुकलची पडटा. गिरेस्त दुसरो आपलेली ऑडी गाडी पार्क करून तुजी धुकलपाक वचना गाडी, ती गरीब मनीस रस्त्यार आशिल्लो तो धुकलतलो. सो अशे 4 संग्रह हांवें बरयले. रोमॅन्टिसिझम पयल्या संग्रहांत, दुसऱ्या संग्रहांत आत्मब्रह्म, तातूंत हांवें फिलॉसॉफिकल पोएम्स बरयल्यो. पाक परजळान हांवें सायंटिफीक कविता बरयल्यो आनी हाजेर मनोविश्लेशणात्मक, सायको एनालिटीक आनी विचार वलय ह्या पुस्तकांत म्हज्यो फिलॉसॉफिकल, सायको एनालिटिकल, सायंटिफीक अश्यो तरेतरेच्यो कविता आसात. सायन्साच्यो वेगवेगळ्यो कविता आसात. सो हांव म्हज्यो 1-2 कविता प्रेझेंट करपाक सोदतां. ही आत्मब्रह्म. आत्म म्हणल्यार कितें? सेल्फ. ब्रह्म म्हणल्यार द युनिवर्स. तातूंत आयिल्ली ही गोजडी नांवाची कविता जी आज्जेचेर बरयल्ली आसा, ग्रँड मदर. ती हांव प्रेझेंट करतां. कवितेचें नांव गोजडी. गोजडी म्हणल्यार दाट रग जो हातांनी शिविल्लो आसता पॅच वर्क करून. तुमी तो आयकलो आसतलो वर्ड गोजडी. पावस शिरंधारांनी रगतालो, थंड किराव राती, म्हज्यो मोव्यो यादी आज्जेल्या गोजडेच्यो, म्हज्यो मोव्यो यादी आज्जेल्या गोजडेच्यो. दाट कपयाळी शिविल्ली, रंग रंग्याळी, धागे गच्च विणिल्ले, वाटकुळे वाटकुळे हाताचे विणेन, हाताच्या विणेन. ऊब मेळटाली मोगाची, लकटू बायेची, आज्जेल्या तोखणायेची, सुरबूस काणयाची, सुरबूस काणयाची. पावस पडत रावतालो, जमनीक शेळो, वंटेक ऑल कुडकुडो, दात खेळी बसो मेरेन, पूण न्हिदेची पलतड केन्ना पावताली कळच नासलें. फातोड काळशेताली, शाळा बुडटाली, गोजडेची ऊब उसरां मेरेन मेळटाली, गोजडेची ऊब उसरां मेरेन मेळटाली. पावस रकत रावलो, पावस रकत रावलो, आजी नकेत्र जावन मळबांत बसली, पांय लांब जाले, गोजडेच्या भायर पावले. कपयो सुटल्यो काय
पांय बोत्यांनी रिगताले, पूण गोजडी जतनाय दिताली हाली मेरेन, पूण गोजडी जतनाय दिताली हाली मेरेन. पावस आयजूय घसघसता, जीव कुडकुडटा, पांगरुणां पावनात, गोजडेच्या यादीन हांव शेणटां आज्जेच्या उगडासांनी, आज्जेच्या उगडासांनी. म्हजी एक सायन्साचेर आदारिल्ली, एस्ट्रोफिजिक्स ताचेर आदारिल्ली कविता हांव तुमकां सादर करतां. कवितेचें नांव अस्तित्व. मून इज व्हेरी स्मॉल. चंद्र हो उपगिरो ल्हानसो आसा, पूण ताजें सुद्दां एक्झिस्टन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन एज वी लिव ऑन द अर्थ. अर्थाचेर रावन मुनाचें एक्झिस्टन्स खूब व्हडलें आसा. तुमच्या भितर, प्रत्येकाच्या भितर एक डिफरंट पर्सनॅलिटी आसा. एवरी पर्सन हॅज अ डिफरंट पर्सनॅलिटी. आतां तुमी ग्रुपान आसात, व्हडले जातकच तुमी भायर खंय खंय वतले तेन्ना तुमी एकटेच आसतले. दॅट टायम द सेल्फ कॉन्फिडन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर आपल्याक सेल्फ कॉन्फिडन्स ना जाल्यार मनीस ह्या संवसारान शेणलो. देर इज कॉम्पिटिशन एव्हरीवेअर इन दीस वर्ल्ड. ही कविता आयकात. अस्तित्व चंद्राचेर आदारिल्ली आनी तुमकां रिलेट करत. ह्या ब्रह्मांडाच्या सोदांत भायर सरिल्लो हांव ल्हानसोच उपगिरो. भोंवताडे काडीत फिरतालो एकटुकोच समाधानी. जेन्ना भायल्या शक्तीची जाणवीक जाली तेन्ना वळख घडयत रावलो नव्या गिऱ्याची आनी ताऱ्याची. जितलो चड जाणवीक करतालो हांव म्हाका तितलोच ल्हान दिसतालो, हांव म्हाका तितलोच ल्हान दिसतालो. कांय जाण कुडीन व्हड असले, कांय जाण बुद्दीन व्हड असले, कांय समजिकायेन जाल्यार कांय निखळ आस्पतीन पयशांनी. हांव शेणत गेलो ह्या अथांग पातळिल्ल्या ब्रह्मांडात. म्हाकाच सोदीत मागीर होलमलें सत्य गिऱ्या वळीतलें. मंगळा परस विनस व्हड, मंगळा परस विनस व्हड, विनसा परस धर्तरी, धर्तरे परस कॅप्लर 10C, कॅप्लर 10C परस नेपच्यून, नेपच्यूना परस युरेनस, युरेनसा परस शनी, शनी परस गुरु, गुरु परस व्हड तो म्हणल्यार HD 100546b. सुर्या परस हांव सामकोच ल्हान, सूर्या परस हांव सामकोच ल्हान. पूण सूर्य, सिरियस ए, पोलक्स, आर्चलस, आल्डेबेरॉन, रिगॅल, एंटेरस हांच्या मनान सामकोच निस्तेज. सूर्य खूब ल्हान, एंटेरस हो खूब व्हडलो. हांच्या मनान सामकोच निस्तेज तो सूर्य आनी साबार व्हड तारे सूर्याक उणो लेखपी. ही आमची ल्हानशीच दूदगंगा. तेकून साबार हेर गॅलेक्सी, एंड्रोमेडा, ब्लॅक आय, बटरफ्लाय नेब्युला आनी साबार हे एक ब्रह्मांड आनी अशी साबार मल्टिपल ब्रह्मांडां, मल्टिपल युनिवर्स. समजी काय भायली. एका उपगिऱ्याचें अस्तित्व हांगा खंय, एका चंद्राचें अस्तित्व हांगा खंय. पूण ताची गरज ह्या ब्रह्मांडाक ना जाल्यार कशें जायत तें पुराय. आयज हांवें मानून घेतलां म्हजें अस्तित्व, म्हजें इतलेंच, म्हजेच खातीर. आसूं हांव मागीर ल्हानसो चंद्रीम, धर्तरेक गिट्ट्यो घालपी, पूण म्हज्या अस्तित्वाची धर्तरेक गरज आसा भरती आनी सुक्ती येवपाक, भरती आनी सुक्ती येवपाक. मुये भशेन ल्हान आसून आपल्या अस्तित्वा खातीर झुजपाचो म्हाका अधिकार आसा. आपलेपणान, आपलेच भशेन, आपले खातीर समाधानान जगपाचो अधिकार आसा. हेरां कडेन तुळा करून न्हय, दुसऱ्या कडेन कंपॅरिजन करून न्हय. हांव दुखी कित्याक जावं? व्हडपणा परस खोस ही मानपात आसा, व्हडपणा परस खोस ही मानपात आसा. त्या टॉकांतल्यान आमी, त्या पेन्सिलींतल्यान आमी आई बरयतात, बाराखडी बरयतात आनी ताजें महत्व मागीर मागीर वाडत वता. पळोवया कशें तें. रविंद्रनाथ टागोर हे जनगण मन बरोवपी पोएट, पूण ही वॉज अ व्हेरी फेमस आर्टिस्ट. तुमकां खबर आसा, ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट. इतली सुंदर चित्रां काडिल्लो मनीस जाका आमी कवी म्हणून वळखतात. पर्सनॅलिटी ही ताजी पर्सनॅलिटी आसा मल्टीफॅसेटेड. टॉक मोडिल्लें. आयज एका पेन्सिलीचें टॉक मोडिल्लें. हेच पेन्सिलीन हांवें भिरकटायल्ल्यो वण्टी, वॉल्स, भुरगेपणांत खाल्ल्यो तापसणी, गिरयल्ल्यो बाराखडी 4 ओळीचे चोपडेंत, अक्षराक वळण मेळपाक, अक्षराक वळण मेळपाक.
अक्षरां जुळोवन उतरां घडयतना म्हज्या मुखामळार पातळिल्ली धादोसकाय, म्हज्या मुखामळार पातळिल्ली धादोसकाय. ह्याच उतरांची वाक्यां जालीं, भास वाडली, उतरांनी देवली. तिणें निबंध बरयले सोबीत उतराचे धाटणेन, सोबीत उतराचे धाटणेन कवनां रचलीं अक्षरांची मोतयां करून. बदलिल्ल्या काळा प्रमाण भूगोलातले नकाशे रंगयले, भूमितीतले काटकोन चितारले, जीवशास्त्रातले अवयव पितारले. मोगांत पडटकच स्केच स्ट्रोक्स मारले, चित्रां काडली, चित्रां रंगयलीं. सोबीत दोळ्याचे खोलायेंत लिपिल्ल्यो भावना कागदाचेर उब्यो केल्यो. काळेच्यो बारीकसाणी दाखोवपी कयास कसबांतल्यान थाटले, उर्बेची मोडणां घेत, उर्बेची मोडणां घेत. नव्या पिळगेकूय हेच पेन्सिलीन हाताक धरून अक्षरांचो फुडार, उतरांचो संस्कार, वाक्याचो भाव समजायलो नेक्स्ट जनरेशनाक. आयज अचकीत म्हातारो जालो, आयज अचकीत पेन्सिलीचें टोक मोडलां, आयज अचकीत पेन्सिलीचें टोक मोडलां. गिरमिटाच्या उगडासान, शार्पनर म्हणल्यार गिरमीट, गिरमिटाच्या उगडासान हांव शेणलां नवें टोक काडपाक, नवें टोक काडपाक, परतून यादी जुवान करपाक, परतून यादी जुवान करपाक. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. म्हजें कवितेचें पुस्तक हांगा रिलीज जालें म्हणून खूब खोस जाता. परत हांगा खूबदां येवप जातलें. शेणै बाबान आमकां अलाव करत जाल्यार परत खूबदां येवप जातलें. नंदगोपाल बाब शेणै हांकां मना पासून धन्यवाद. मेल्विन बाबाक मना पासून धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तुमच्या खातीर एक ल्हानशी गिफ्ट हाडिल्लें आसा. आता तुम्ही मनोजाक ऐकलंय, मनोजाची कविता तुम्ही ऐकताना तुमच्या पैकी कितल्या जाणांक गोदडी आणि आजयेचो उडास आयलो? हात वयर करा. 1 2 भुरगीं, स्कॉलर्स 3. गोदडी आणि आजी, आजी आणि गोदडी, आजी आणि गोदडी. दिस इज द पॉवर ऑफ पोएट्री. दिस इज द पॉवर ऑफ पोएट्री. ओके, मनोज गोंयांत दोन येतना आमकां सगळ्यांक गिफ्ट हाडलें. आमकां सगळ्यांक म्हळ्यार वेदी वयर आशिल्ल्यांक. मागीर भुरग्यांक हांव आय रिक्वेस्ट मनोज, तुजे पोएट्रीचो बूक आसा पळय, कोणाक वाचूंक कळटा तांकां एक दिवन सोड. नेक्स्ट लायब्ररीन दवरता. ओके, कोणाक तुमकां वाचूंक जाता आनी दोज हू आर इंट्रस्टेड प्लीज गो अँड हॅव ए कॉपी. नेक्स्ट तुमकां हेल्प जातलें म्हणून. आतां मनोज, आमचे कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे अध्यक्ष नंदगोपाल शेणै, तांणी आमकां ही संद दिल्या, त्या खातीर तांकां ह्या उडासाची काणयेक मनोज नरेंद्र कामत हांचे दोन